सगळ्यात घेवपाक येयला म्हाका सांगता न्ही बे एक सिलेक्ट केला 2-3 पळयताले हांवें सो म्हाका ही लायक जाली अरे केस हॉस्पिटलांसून जस्ट डिस्चार्ज जाल्ले न्हू त्या टायमार बाबा तेन्ना 1 मंथाचे आसलो पोता हॅपी बर्थडे डियर मम्मा हॅपी बर्थडे टू यू चला कट करा अरे फ्लाइंग किस दोन्ही हातीन दोन्ही हातीन फ्लाइंग किस दिता सो आता नॉकडाऊन स्टार्ट केला ब्लॉग आणि आता बायक न्हिदयला भायर रडोन मातशें म्हणजे ताका फीट केल्यान न्हिदयलें एक्चुली कितें जाता आई ना आयज आमची आई घरा गेली सो आई बाय न्हिदले की आई बायच्या सायडीक रावता हात धरता तेज्या पोटाचेर आनी रावता सो तेजे ते उबेन मातशें उठना ओग्गी न्हिदून रावता सो आई ना म्हणून हांवें ताका एक आयडिया केल्या पळय हांगासर सकलच घातला आनी बायची डॉल तेजेर तेजो हात धाकटो आहा सो हांवें तेजो पांय असो केला आनी बायचेर धरला बेश्टो असो धरून न्हिदयला ताका आनी ही हांवें ताका न्हू लॉंग बोट घातला ते मातशें व्हडलें जातालें मागीर घालतलें म्हणून पूण सुकोना म्हणून घातलें आसूं न्ही म्हणून अशें धरून न्हिदयला हांवें ताका मातशें न्हिदलां कोणी आसलें न्हू आई बीन जाल्यार मातसो बरें न्हिदता ते 1 आवर तर न्हिदता सुशेगाद एटलीस्ट हाफ एन आवर तर न्हिदता सो आतां ते 10-15 मिनटां उठतात तेच्या पयलीं हांव आतां कितें करता मातशें कितें ब्रेकफास्ट करून घेता आनी जेवणाची तयारी करून घेता आयज नुस्तें बीन कांय घेवना की म्हाका खबर आहा सो बायकूय पळोवपाक म्हणजे मम्मी आहा मम्मीचें सारकें जायना न्हू मम्मी कडेनूय आनी तें रावयना सो हांवें कितें केलें बेगीन हांव आतां म्हणजे जेवण करता म्हळ्यार नुस्तें बीन कांय घेवना वॅजूच कितें करतलें सो बायक न्हिदोनी सद्द्यां टाटा बायक टाटा करा सो तें न्हिदल्या म्हटल्यार फटाफट करून घेता कितें हेवटेन तेवटेन धांवता न्हू अशें गॅलरीन बीन हय आवरे देवा ह्यो आनी बर्ड खंयसून येयलो भितर चुकोन पावलो दिसता अरे देवा सो म्हाका सगळें फॅन बंद करचें पडटलें सगळें पयलीं पळय हांगा पावली हॉलान पावली चल गो चिव भायर चल फॅन बंद केला हांवें त्या ती अरे देवा कौन आया देख घर पे चल गो बाहेर चल गो मी खूप पैदल जातले ते चिकन चल बाहेर चल चल बाहेर चल चिव बाहेर चल सर आता परत करता सत्व हितून हांवें मातशें गोड घातलं जॅगरी आनी ताच्या पयल्या इल्लेशे कपान मम्मीक पयलींच काडून दवरला तिका डायबिटीज आहा न्हू एक्चुली सत्व बरें हांवें गोड मातशें घालच्या पयलीं तिका पयलीं काडून घेतलें मागीर तिका मातशें बॉयल करून सगळें काडलें आनी आतां गोड घातलें आनी हांवें मातशें हें करता एटलीस्ट तिका पिवंक गावना न्हू म्हणून सो हें जालें केक सत्व आतां अशें केन्ना सांजचें म्हणजे बायचेर डिपेंड आसता कशें कितें सकाळी करूंक गावना एटलीस्ट तें इल्लेशें खाता हांव ताका सद्दां इल्ले तर 2-3 चमचे तर भरयता डेली आतां थंडेचे दीस न्हू गरमेच्या दिसान हांव ताका घालीत नासलें केन्नाय विकान एकदां बीन घालतालें आनी आतां हांव चडशें चड डेली घालता केन्नाय 1-2 दीस चुकता मदीं पूण सद्दां तर हांव ट्राय करता ताका सद्दां घालपाक कित्याक तेजो मातसो वेट पावयचो न्हू कमी आहा आमचें खायता तें सारकें कितें बरयता जबरदस्तीन खावयता पूण तरी सुद्दां सारकें कांय खायना सो तें ताका सद्दां डिफरंट केक करता पूण सत्व हांव ताका म्हणटा मातशें बरें म्हणून सो सत्व हांव ताका 2-3 चमचे तर खाता जाल्यार सुद्दां खावं म्हणून हांव करता सद्दां सो हें जालें म्हाजें आतां जेवणाक करपाचें हांगासर आदन गरम जावन न्हू बॉयल जावन केलें हांवें की हे कंटिन्यूस हे स्टर करचें रावचें पडटा नाजाल्यार ते गुळे जाता भितर सो त्या खातीर अशें हें केलें गॅस बंद केलें तांदूळ घालता आनी हे भिजत घातलेलें हांवें ते धुवन दवरला ते आतां कुकराक लायता बारीकशे चवळी घातले हेजे कशें तोंडाक करता तेवूय विथावट कोकोनट ठीक आहे फ्रांसाक कोकोनट चलना मम्मीकूय चलना कोलेस्ट्रॉला खातीर सो डॉक्टरान सांगलां चड आहा न्हू सो हांवें म्हटलें आतां तें नाका कोकोनट केन्ना आमकां केन्ना कडी म्हाका आईक बी करता तेन्ना कितें कोकोनटाचें तांकां बेश्टें सो आयज आई ना हांवें म्हटलें बेश्टें विथावट कोकोनट तोंडाक करता तेजें बेश्टें टमाट बटर बीन घालून बेश्टें ते म्हणून बटर मम्मीक तवूय खावंक गावना डायबिटीज आहा ते सो सगळ्यांचें रेस्ट्रिक्शन आहा कशें कितें एकटेक तशें आहा सगळ्यांक एक खावंक गावना तें खावंक गावना सो हांव कितें करता चडशें हांव पळयत काल आई बीन आसलें सो कडी बिडी सेपरेट केल्ली तांकां सेपरेट केल्लें आनी आयज म्हटलें म्हाका लागून सेपरेट हांव कोकोनटाचें करचें ना
सगळ्यांक एकूच वांगडाच करता की टायमूय ना. तर माझे बाय उठले जर कोकणाताचे खंय कोकणाताचे सुद्धा करून गावचे ना म्हाका. तर चलो पळयता. आनी आमची ती बर्ड्स येयले ते गेले उडान गेली. मम्मीक पळय म्हटलेले ती गेली. सो हे पळय ताका न्हिदयले बेगीन आनी हांवें केलें विथआउट कोकोनट. हे बेश्टें केलां हांवें हेचे बारीक चवळ्यांचे बेश्टें तोंडाक केलां टमाट बटर घालून. सो हे जालें खतखतयले की हे बंद करता आनी कट करून दवरला. पालक कट करून दिले. ही काय न्ही बेश्टी बॉयल करतले. एवरी टायम हांव कितें हे पालक भाजयेन बटर घालतले बारीक चिरून. सो तें करचें ना. सो हांगा आनी इल्लीशी बेश्टी दाळ भिजत घातली. हीट मारतली बेश्टी भाजयेक आनी करतले. ही बेश्टी भिजत घातलेली. चवळ्याचे जालें पालक भाजी केला. आतां मम्मीक लागून 2 चपाती करूंक जाय. ती चडशे म्हणजे रायस अवॉयडच करता जेवपाक. केन्नाय चुकोन जेयता. सो तिच्या खातीर चपाती करता आनी जालें तो पर्यंत ते वयतले. आयकना परत गॅलरीन येता. दार ओपन आसता न्हू परत गॅलरीन येता. कशें आयकना. आनी आतां जाली न्हू 3 जाली. तांचे अजून जेवपाक येवना. कॉल केला हांवें ताका. खंय गेल्लो 2:30 खंय पावला काय म्हणून अर्द्या वरान येता म्हणून आलो. आनी आतां कॉल करून सांगता म्हाका मातसो बाय न्हिदोना. हांवें ना म्हटलें न्हिदोना जाल्यार 10 मिनटान येता आमी मातशें पणजे वचून येवया खंय कितें काम आसा काय खबर ना. सो बाय हांगा करता मस्ती करता बाय मस्ती. चल यो भितर यो दादाक रावला तूं येतलो दादा यो. सो चलो पळयता हांव रायडी जाता तसो फ्रांसेचो बरें येतलो जेवण. आतां अजून भूक लागला आसतली 3 जाली. येयला आमी परत आतां रेवणकर ज्वेलर. म्हाजें हेच घालून भोंवतालो. सो परत आतां एकदम व्हडलेलें न्हू परत वयता आतां सारकें करपाक. हे परते तोडटा हे ते घालपी. ये वच बच्चा माझा सगळे करता कांड नेले बाबा. हय आम्ही कांड करता कांड. फास्ट वच मरे आनी दी आनी यो समजा. इंजिन रोडार पार्किंग केला आनी खबर ना सांगता कितें काम आहा. त्या सायडीक येयले आमी आतां. खूब दिसांनी म्हणजे पावला ह्या सायडीच्या रोडार. आनी हे पयलीं हांव बायक चलयतना फूल कन्फ्यूज जातालें. हे वन वे आसताले खंयच्या सायडीक येवपाचें खंयच्या सायडीक वचपाचें तेच पयलीं प्रॉब्लम जाताले म्हाका. हय राव मरे खंय धांवता बाय न्हिदले बाय. हां बाय न्हिदले बाय. चलो वयता रे वयता बॉम्बे बाजारात. हां कितें बॉम्बे बाजारात वता. सरप्रायज दिवपाक येयला म्हाका वॉच हे करपाक. वॉचीस हांगा पळयताले आमी टायटनान आयिल्ली आनी आतां सांजेच पळयता. म्हाका सांगताले पळय एक सिलेक्ट केला 2-3 पळयताले हांवें. सो म्हाका ही लायक जाली. सो हे म्हाजें म्हाका कळ्ळें कित्याक तें बर्थडे गिफ्ट. आनी आतां आपल्याक वयता. तुजो बर्थडे ना जालो मरे. हांव पळयतालें तेन्ना पयलें आनी आतां म्हाका तें सिलेक्ट केला आनी आतां सांजे आपल्याकूय पळयता. बाय न्हिदना आतां हांवें धरलो बायक. कितें म्हाका असो बरो दिसता काय चेनीची घेतल्यार बरें नाका चेनीची घालून पळय. चेनीची पळय तसलें आहा न्हू तुज्या तें डिजिटल. मागीर ती म्हजी आनीक आसली तसली दिसता. ती हेजी विस्टाचेर चलता दाखय पळय. ना तसो दिसना. असो दाखय हात सकयल डायल मातसो दिसता. दोन्ही डायल कंपेअर करता तो मातसो डल कवर दिसता. डल दिसता बरो दिसता. बरो आहा. ती मातशी जाड कशी आहे तुका मातशी फ्लॅट आसता. ते म्हाका ही मातशी मोठी हेज्या खातीर दिसता. सकयल पळयता पण ना तरी पण सकयल ट्राय करता. सकयल आनी ट्राय करता. अरे देवा हे बा मम्मा कन्फ्यूज जाला आमचो. मम्मा कन्फ्यूज जाला आमच्या. वय बाय हांगा पळय हो घेता सर कितें तुका खंयची जाय. तो म्हाका ते बेल्टाक लागून असो डल डल दिसता. ती ना तुका डायल तो ब्लू कलर आसा आमी मॅचअप जावपाक जाय न्हू मातसो डिफरंट कर. ही कसली ग्रीन मरे असा चूज केला. गिफ्ट दिला कितें दिला दाखय रे. आपुणूच धरला पळय. कितें दिला गिफ्ट बायक टायटनान. हय तर टायटन हितून कितें दिला हेंच्यांनी. किदेले आवय दी मरे बाबा मातसो दाखय बायक कितें दिला पळोवया. दी रे बाबा कितें दिला दाखय. स्टिकर स्टिकर? कसो दिना पळय कसो दिना पळय. दी रे मातसो दी रे. सो वचोन आयले आमी. सो फ्रांसान म्हाका सरप्रायज दिला.
हांव म्हटलं पणजे कितें कामां हांव सगळें बँकेन हांव कितें चिंततालो जाणा हांव घेवन तुका दिवं मागीर तुका चॉयस जावपा ना आवडटा ना सो वॉच गिफ्ट केला म्हाका बर्थडे गिफ्ट सो बर्थडे केन्ना तर घरान खबर ना बर्थडे म्हाजो फाल्यां फाल्यां सो त्या आयजूच वॉच म्हणजे गिफ्ट हाडला म्हाका गिफ्ट केला आं आपल्यानूय घेतलो स्वताक आनी पूण म्हाका तो हांगासरलें गिफ्ट घेवपाचो आसलो मरे आं आमच्या थंय मेळटा एक्चुली म्हाका तुवें सांगलेलें कितें प्रेस्टीज म्हाका कुकर घेवन दिता म्हणून बर्थडे बर्थडे तुवें म्हाका सांगलेलें बर्थडे तूं कुकर घेवन दिता रिटर्न वॉच रिटर्न करूया आनी कुकर दिता तुका सो म्हाका आवडटा तसलीच वॉच घेतली आनी आतां विशालान या आमी तर मागीर पणजे पावलेली काम करें हांवें काळोख जाला पावस येतलो दिसता असं काय जायना ए के चल्ला रे माम 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 कच्चा बच्चा माझ्या मस्ती हो माम करू गे काय ना पुचे पुचे करून काडटा मस्ती झालाय बाबा पप्पल दिसता मरे खूप भूक लागूंक ना तेका असो असं नाका खावंक तू चल पुचू पुचू करता तुका दिनाचं पळय मस्ती झालाय अशें पुशापणां करना गो बाय चल ते म्हणटा तुम्ही बरं गिफ्ट घेतला आपल्याक गिफ्ट ना आपण खावचें ना सोड मामांक गेला डाडो कित्याक घेतला काय म्हणटा तशें आपल्याक ए नाका नाका डबो नाका आनी पळयता कितें आनी सो हो गया हमारा शॉपिंग जाला आमच्या आता या मरे बी या आम्ही आमकां सगळें असं घेवन भोंवचें पडटा पळय बगच्या सगळे हेजे गॅरंटी ना केन्नाय कितें करता एमर्जन्सी सर्वीस म्हाजी एमर्जन्सी सर्वीस पांक कितें करीत जाल्यार मागीर सगळे तेजे बॅकअप घेवचे पडटा पाक ना न्हू पक केले न्हू बाबा सकाळचे आमी पांक करताले सकाळी केले न्हू पक डाडाक सांग म्हणजे तकली दुखोंकशी लागली कित्याक बरें चया मरे परफ्युमाच्या स्मेलान दिसता ती आसूं शकता धर सारको स्ट्रॉंग असलो तो सो मी परफ्यूम ट्राय केलो टायटनानूच आसले तेंच्या स्किनाचो सो सगळे हे केले स्ट्रॉंग असले मायल्ड असले पण खबर ना तेन्ना ओके आसलो म्हाका पूण आवडटा तसो म्हाका एकूय स्मेल आवडना आनी कितले ट्राय केले हांवें 7-8 ट्राय केले जाणा फ्रेशूच आवडटा म्हाका बेलोवेटाचो फ्रेशूच आवडटा बेलोवेटाचो एक बेस्ट येता फ्रेश म्हणून सो चल आतां आमी वयता तूं अरे कित्याक चलता ते चलयता पळय गंग करून न्हय रे बा गिंग कर चलयता परत येपय आमी हांगा रावला बाटाच्या थंय बायक पे 2 वॉच आसले तेका बॅटरी घालपाक हांगासर टायम कलेक्शन थंय कॅसिओची बीन सगळें आहा सो म्हाजी कॅसिओची वॉच आसली पयलींची कॅसिओ हय थंयच गेला सो कॅसिओची वॉच आसली म्हाजी प्लस मागीर परत एक टायमॅक्स आहा प्लस मागीर फास्ट ट्रॅक बीन आहा सगळ्यो तश्योच आहा कितें ना कितें जाल्ल्यो आसतल्यो आनी आतां दुसरी आहा तिवूय गेला सगळी खंयचे एका वॉचीक गावता पळोवया बॅटरी म्हाका याद ना बाकीचे हाडटले आसले हांव आनी बाय म्हाका हांगा वाज हाडटा माम काय ना मस्ती करता गो ही बुक्को सो हांगा असं कितें चल्ला पळय बेश्ट शो खाताले तांकां दिसलें चिरमुले हांव चिरमुले खाताले म्हणून सो ते आतां कितें करताले बेलपुरी आं तेच बेलपुरी पुरी ते करता हांगा सगळे करा हांव बेश्टे अशें मिक्स करून खाताले मागीर तेंचे इल्लो कांदो बिनो घेतले हितून मिक्स घातला आनी चलो हांव खाता म्हाकाय भूक लागला अरे केस बरें आवडटा ही पळयता ही कसो पळयता कितें जाला काय मम्मा कितें दोळे बंद केला खोकले सुद्धा मारून दिला बंद केला बसो बाबा कितें पळय केन्ना हाडलेले तुवें बाबू येना नासला ना माझे ताटे येताले तर माझे बाबाक कॅन्डल खंय आसा हॉस्पिटलांसून जस्ट डिस्चार्ज जाल्ले न्हू त्या टायमार बाबा तेन्ना एक मिनटाचे आसलो उपवासा चल खातीर खावपाचे कॅन्डल हाडटा बाबा आमकां पाशेच ना आमी आम करून खाता ब्लूबेरी मरे बाबा पप्पल बेरी पेपर बॅग हा पळय तितून हा येतू वर सायडीक बैग बोला उसने पापा है बैग मजा दिसली ती फोन ते
बाप्पा किती ते मम्मा म्हण मम्मा म्हणले मम्मा म्हण मम्मा म्हणले बर्थडे सुद्धा म्हणतात त्याच्या म्हणून मम्मा म्हणते ना रे बाबा मम्मा म्हणले मम्मा म्हण चल ले चलो स्टार्ट करो असरा चलो स्टार्ट करो हॅपी बर्थडे टू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे मम्मा म्हण Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. चला कट करा अरे फ्लाइंग किस दोन्ही हातीन फ्लाइंग किस दिता चल कॅन्डल कट कर ओके ते म्हणता पहिली आपल्याला दे चल कट करा राम रे बाबा कट करू फूक मारते कॅन्डल काढतो अच्छा करा हॅपी बर्थडे टू मी तू म्हण मम्मा म्हण हॅपी बर्थडे टू मी तू म्हण मम्मा म्हण बरे बर्थडे मम्मा कर रे मम्मा हॅपी बर्थडे टू यू यम्मी मम्मा त्याला कट करा हे बघ मिळेल कसले फ्लेवर म्हणून सांगलेले हो ब्लॅक करंट असतो ब्लूबेरी करंट ब्लूबेरी ते व्हाईट बेरी आहे त्या त्यामध्ये पडले अरे ते काय लावू नका आणि फ्रीजर असले की खबर ना पोहना सकाळ असले तेका जाय करता पळय आपल्या एक दी म्हणटा थँक्यू बाबा हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे म्हणजे आमच्या इथे बाबा हॅपी बर्थडे सेकंड हा तुम्ही सेकंड म्हाका पहिले दिया मला म्हणजे ते दिताले हा चलो दिया रे हात दिया हॅपी बर्थडे थँक्यू हॅपी बर्थडे ओके आवय आवय. तू फ्लँकी आसरा फ्लँकी अरे अरे मागा दे मेरे पेट थँक्यू बाबा हॅपी बर्थडे हा आता फ्लाइंग किस दे आता फ्लँकी दे व्हेरी गुड तुमच्या मंडळाला बर्थडे आपला फॅन लाया रे बाबा ना रे बाबा खाणार बाबा चलो फॅन का बार थँक्यू सगळ्यांना